4:30 कसो व्हडल्यान आवाज येयला पळय तेन्ना हे जालें गडगाडो पळय येयला तेन्ना तो आवाज जालो व्हडल्यान ढम्म करून आवाज जालो म्हणून ती थंय बसलेली आसली खंय सालान थंय बसलेली आसली न्हू तिका ते काय कळना तितक्यान आवाज जायना फुडें ते मिटरा कडेन थंय भायल्यान हे कशें जालें आवाज जावन सगळें उसळून तिच्या वयरसून पट्ट्यो बिट्ट्यो लायटीच्यो पडले आनी ती भियाल्ल्या भशेन जाली न्हू तरी पूण खंय कितें जालां काय म्हणून ती भितर वचोन पळयल्यार भितर सगळें सिमीटचे फ्रिजीचो बोर्ड आसलो ते बी सगळे उसळून ते वायरी सगळ्यो भायर सरल्यो आनी तिने फाटल्यान पळोवंक ना वचोन कितें जालें भंयान ती फाटल्यान वचोन फाटल्यान तर मागीर वचोन पळयल्यार फाटल्यान तो खांब्याचो क्रॅक गेल्लो आसा आनी सगळे थंयसर सामान सगळें पडलेलें आसलें। कारोणा 4 घरांचेर वीज पडली। खोर्जुव्यां 6-7 घरांचेर वीज पडल्या। घरातले फ्रीज फॅन जळ्ळे। बरेच लुकसाण जालां। काळोख जालो हांगासर न्हू हेचो पावसाक लागून आनी गडगडो येयलो आनी झगलाण येयलें हांव घरा कडेन आमच्या उबो रावलो सहज म्हाजी नजर सारकी देवळा वाटेन आसली आनी तेन्ना कळक जालें आनी जालें हेचेर कळसाचेर वयर चका करून 3-4 फावटी जालें आनी ठो करून फार येयलो आनी अशें चडेंक करून हे सायडीक हें गेलें आनी मागीर म्हाजेर हें जालें आनी काळोख कसो दिसता वयर आमकां सांगलो उलपन कपडो पडला मागीर कमिटीच्या मनशाक फोन मारलो हांवें आनी सांगलें अशें जालां भटजीक म्हटलें पळय मातशी फोन मार म्हटलें आनी म्हाका पळय मातसो खबर घे भटजीक विचारलें भटजी कितें जालां तें पळयलां तुमी देवळाक म्हणलें ना म्हाका आपणाक खबर ना हांवें म्हणलें पळय देवळाक वयर पळय म्हणलें वयलो हें सिमिटीचो कुडको पडून सकयल पडलो पळय तो म्हाका दिश्टी पडलो तेन्ना तांकां सगळ्यांक मागीर ते एकामेकाक हें करून कॉल करून तेंच्यांनी मागीर हांगा आपयलें आनी फाटली सायड मागीर सगळी हें जाल्ली पळय ती सगळ्यांनी पळयली। भितरले आमचे लायट बीट सगळी टोटल गेली आनी तितून आमचे सगळे जितके फॅन आहा 10-12 फॅन आहा ते टोटल फॅन आमचे जळ्ळे। परत आमचे CCTV आहा आमचो जो कॅमेरा तेजी स्क्रीन आहा पळय ती टोटल गेली प्लस आमचे वायरींग फूल गेले आनी आमकां एक्झॅक्टली कळना आतां आनीक कितें भितर पळय डॅमेज जालें भितरली इंटरनल ती आमकां अजून सद्या तरी कळना। इतल्या मजगतीं वास्को हायवे कुशीक आशिल्लो माड एकल्याचेर पडलो। तो सिरियस आसा ताका बांबोळे धाडला। तो म्हाज्या फुडें नाशिल्लो फुडें आसलो तो मोटरसायकल वयतालो तेजेर माड पडलो कारण हांकां कांय सपोर्ट ना माडूच न्ही सगळीं झाडां पडोंक शकता काय हांकां सपोर्ट ना हेंचे अशीच दवरला ही नॅशनल हायवे वयला न्हू आनी तो मदीं पडलेलो मागीर 108 आपोवन आमी ताका बांबोळे धाडला तेजो हात फ्रॅक्चर जाला कांय सपोर्ट ना झाडांक वारें ना पावस ना कांय ना आनी माड पडलो सडनली। तो कोण बीन म्हणून कळला तो खंय काम करतालो म्हाका दिसता तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान खंय तरी काम करतालो दिसता कारण तो पेंटान पडलेलो माडाक तिका पेंट लागलेलो आसा थंय। अरे इतले माड आहा सगळे सायडीन रावला आतां रोड कट करून दवरलेला ते केन्ना पडपा खबर ना म्हाका आतां PWDन आतां हें करपा जाय बेगीन जितलें जाता तितलें बेगीन सुपार करपा जाय कशें बी बेगीन हें कट करपा जाय रोड कट करून ते दवरला ते झाड केन्ना बी पडटलें ते। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी सुरेंद्र मडकयकार।